शेनवारा 20 तारखेक आशिल्ल्या जिल्लो पंचायत वेंचणुके खातीर गोंयच्या वेगवेगळ्या वाठारांतल्या बुथांचेर नेटान तयारी चल्ल्या। ह्या वेंचणुके खातीर वट्ट 50 मतदारसंघां खातीर 8,69,356 मतदार मतदान करतले। दोनूय जिल्लो पंचायतीत दादल्या परस बायल्या मतदारांचो आंकडो चड आसा। तशेंच भाजप, काँग्रेस, आप, आरजीपी, गोवा फॉरवर्ड पार्टी आनी अपक्ष उमेदवारां मदले वट्ट 226 उमेदवार रिंगणात देवले। पळयात गोमंतक टीव्हीचो जिल्लो पंचायतीचो हो ग्राउंड रिपोर्ट। सध्या आम्ही आसा तुम्ही पळयतात की सध्या आम्ही श्यामाप्रसाद मुखर्जी स्टेडियमा कडेन आसा आनी हांगासर येवपाचें कारण म्हटल्यार सध्या तिसवाडी तालुक्यांतली जितली बूथ आसा तितले बुथा वयले जे फाल्यां जावपी झेडपी इलेक्शन आसा ताचे कडेन म्हणजे ताचेर जे बॅलेट पेपराचे म्हणजे फाल्यां वोटींग जातलें आनी तेजेच म्हणजे वेगवेगळे जे इक्विपमेंट्स जे फाल्यां खातीर लागतले म्हणजे इलेक्शना खातीर जे लागतले ताचे सगळे जे इक्विपमेंट्स आसा ते तालुका म्हणजे तिसवाडी तालुक्यांतले जे बूथ आसा त्या बुथांचे सगळे डिस्ट्रिब्युशन करप चालू आसा। म्हाका दिसता आतां जर आमी पळयलें आनी तुमी विज्युअल आमचे पळयलां आसतली त्या प्रमाणे सध्या म्हणजे 50% जे आसा ते बूथ आतां सध्या हांगासून रिलीज केलेले आसा आनी तांकां वेगवेगळे जे फाल्यां खातीर जे इक्विपमेंट्स लागतले म्हणजे फाल्यां बॅलेट पेपर वरवीं जे इलेक्शन म्हणजे वोटींग जातलें ताचे तांकां जे कितें म्हणजे इक्विपमेंट्स लागतले ते सगळे इक्विपमेंट जे आसा ते सध्या तिसवाडी तालुक्या खातीर जितले बूथ आसा तांकां सध्या डिस्ट्रिब्यूट करप चालू आसा। आम्ही फोंड्या आसा ज्या जाग्यार फोंडा तालुक्याचे जे इलेक्शना संदर्भात जे पुलीस धाडपाचे आसा आनी जी तयारी चलता ती फोंड्या आयटीआ कडल्यान चलता आनी हांगच्यान जे आसा पळय ते सगळे पुलीस हांगा ब्रीफ करून जातकीर जेवण बिजवण जातकीर आनी तेंचे जे कितें आसा ते फॉर्मेलिटी सगळे पूर्ण करून जातकीर हांगा 3 ते 4 उपरांत हांगा वेगळे बुथारचे तांकां व्हरून धाडटले तांकां सोडटले पुलिसांक जे सोडटले आनी जे बूथ ऑफिसर आहा ते बुथांचेर तांकां सोडपा खातीर गाडयोय सज्ज आसा आनी जे ऑफिसर आसा तेवूय हांगा सज्ज आसा। तेन्ना हांगा जे आतां सद्याक तेंगेली सगळे ब्रीफ जावन तांकां हांगा जेवणाची तयारी चालू आसा आनी तशी सगळें जाले नंतर परत एकदां ब्रीफ घेतले आनी त्या नंतर तांकां ठिकठिकाणी जे बूथ आसा ते बुथार सोडटले। फाल्यां सगळ्यांक खबर आसा फाल्यां 20 डिसेंबराक जिल्हा पंचायत जनरल इलेक्शन आसा काणकोण 2 जिल्हा पंचायत मतदारसंघ आसा, एक 22 खोला आनी दुसरो 23 पैंगीण। सो टोटल खोलाचे 22 खोला टोटल वी हॅव 22 बूथ्स आनी टोटल मेल वोटर्स आर 6,975। सो टोटल मेल वोटर्स 6,975। टोटल फिमेल वोटर्स आसा 7,171 आनी ओवरऑल टोटल जे वोटर्स आसा 22 खोला कॉन्स्टिट्युन्सीचे 14,146। तशेंच 23 पैंगीण मतदारसंघ आसा थंय मेल वोटर्स आसा 1,131, फिमेल वोटर्स आसा 8,689 आनी टोटल वोटर्स आसा 16,820। टोटल दोन्ही मिळून 22 खोला आणि 23 पैंगीण टोटल 53 पोलिंग बूथ्स आसा
खोला 22 आणि पैंगिणी 31 टोटल पोलिंग बूथ आसा. टोटल वोटिंग कितली? टोटल वोटिंग खोला 14,146 आणि पैंगिणी 16,820. तर जर तुमकां खबर आसा फाल्यां मतदान आसा काणकोण 22 खोला आणि 23 पैंगीण ह्या दोन्ही मतदारसंघाचे 53 पोलिंग बुथ्साचेर सकाळी 8 मतदान सुरू जातलें. मतदान 8 ते 5 मेरेन चलतलें. तर तुमच्या माध्यमांतल्यान हांव लोकांक आव्हान करता की सगळ्यांनी मोठ्या संख्येन भायर सरचें आणि मतदान करचें.